तुका जेजू महिमा तुझं गुलाब तुका जेजू बंधन तुका जेजू वैभव तुका जेजू आराधना तुका जेजू बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाच्या उतार आमकां जालो मार्कस वांजेल 9 अध्याय 40 आनी 1 ते 50 वाक्य. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 41 to 50. तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणीय तुमकां एक कप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातका कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातर उडय. 2 हात आसून अमकडच्या पालवणांत आसल्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकय बरें. आनी तुजो पांय तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातर उडय. 2 पांय आसून अमकडच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. थोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकय बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. 2 दोळे आसून अमकडच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याकय बरें. थंय खावपी किडो केदींच मरना आनी जळतो उजो केदींच पालवना. कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय. मीठ बरें वय पूण मीठ अळणी जायत जाल्यार कित्याक ताका करसां दिवची. तुमचे थंय मीठ आसूं दी तेदवा तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यात. उतारास आमकां फौसला एक विंगड शिकोवन जेजूची ही पुरा ही थोड्यांक आमकां ती खाणग्योकी साधना तसली पातका कारण जाता. हात जाल्यार हात कातर उडय, पांय जाल्यार पांय कातर उडय, दोळो जाल्यार एक दोळो कातर दोळो कोंकून काड म्हणटा. तर कल हे शिकून कितें करयेत आमी, कितें चिवतावन आमी शिकयत. मेन कारण जावचें पातका कितें तें समजून आमी काणगेचें मेन कारण जावचें. मेन आमी पातका कारण जावचें आमचे दोळे. दुसरें कारण जावचें आमची जीब. तिसरें तें आपणून गेल्ले ते हात. चवथें सोलून गेल्ले ते पांय. आनी हे संगती आज पातकाक 3 मारेकार जावन आसात मोगाच्या भाव आनी भयणी. देखून जेजू असले शिकोवन दिता आमकां. म्हळ्यार तुमचे थंय पातकाक कारण जावचें कितें आसूं नजो तुमी नितळ जाय जे पवित्र जायचें म्हणलें म्हाका आनी तुका जेजू शिकोवन दिता. आमचें जिवीत खंय गेल्यारय कितें म्हळ्यार इल्लें तरी मेळेपण कटेपण आसतात मनशां थंय. देखून तेंय तुवें आसूं नजो तें आसल्यार तुवें यमकडच्या कास्तीक वचून तुवें त्या उज्यांत जळच्या प्लास तो विश्व नासतना तुवें सर्गींच्या राजाक वचें बरें म्हणटा. कित्याक सर्गींच्या रासांत आमच्या कुडीचे खंयचेय विश्व वचनात आमचो आत्म मात्र देवाक पळोवंक वेता, देवाच्या सांगातार जियोंक वेता. कूड नाश्वर, कूड मातयेक वेता, मातयेन गेली की कूड मातयेक येता म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. आनी आमी मेल्ल्या कुडीक मातयेक लायता. तवळ त्या कुडी वरवीं तुजो आत्मा मेळयताय जाल्यार त्या कुडी वरवीं पातका कारण कर तुज्या आत्म्याक केस्त लायताय जाल्यार तुज्या कुडींत ती वायट कामां करून तुज्या आत्म्याक यमकडच्या केस्तीन घालताय जाल्यार तें करनाका म्हूण सांगता. कित्याक कूड नाशिवर ती. आनी आमचो आत्मा मात्र देवा थंय आसतलो, देवा तावन आयिल्लो, देवा थंय पाटी वेतलो. जर तो आमी होगडाय जाल्यार ह्या संवसारांत कितें जिवीत जिवन कितें फायदो घे म्हणून सांगता पवित्र पुस्तकास. आज जेजूची उतरां दीत जावन आसात. पातका कारण जावचें नाका कोणायक आमी. जो कोणाक पातका कारण जाता ताका दांत्याचो फातर लावन दर्याच्या गुण्यात उडोवचें म्हणटा. ताची हाडां सयत पळोवंक मेळनासो म्हणटा. तली शिकोवन आज आमकां दिता. आज आमी कितलो लोक बळ्या पातका कारण जाता. आज आमी पळयता सगळे अश्लील पूण सोडून गेला संवसारांत. लिव्हिंग रिलेशन सोडून गेला. काजरां नाकात म्हणटात, काजर नाका म्हणून. असल्या कुटुंबांनी मस्त समस्या जावय बापय थोड्या भुरग्यांच्या अल्या करतो असो रडते आसात मोगाच्या भावा आनी भयणी. कितें करयेत आमी. दुसरें कांय ना तांकां जेजूच्या उजवाडांत हाडल्यार मात्र हें पुरा परिवर्तन करयेत, हें पुरा आमचे ताणूं काडयेत, नाजाल्यार साद ना. दुसरो कोणीय एकलो मनीस तुजेर हात दवरून मागता तूं बरो जाताय म्हळ्यार
थोड्या काळाक तूं बरो जासी, थोड्या तेंपाक बरो जासी, तुजें तें असलें मेळेपण तुवें काडल्या शिवाय तें संपूर्णतायेक येना म्हज्या भाव आनी भयणी. मस्त लोक आज आमी पळयता खंय पुरा हिलींग जाता, खंय पुरा डेलिव्हरन्स जाता, लोक वेता. खंडीत बारी बरें जायचें, पूण तुजें जिवीत परिवर्तन जायचें, तुज्या जिविताची बदलावण जायचें. तुज्या जिवितांत असलें खोटेपण, तुज्या जिवितांत असलें राग मोसोर जिद्द हें सगळें वचचें. ಎಂತ ಪತ್ಕ ಕಾರಣ जावचें आमकां परत परत पत्का पडचे बरी करचे हेतू संगती आमच्या जिवितांत तें परिवर्तन जाल्या शिवाय खंयचें हिलींग परमनंट जायना, खंयचें डेलिव्हरन्स परमनंट जायना. एक घडी जावंक पुरो पूण प्रत्येक तें उपजत. कित्याक आमी वायट कामाक वयती आसा. देखून हे शिकून दिताल्यांनी, हिलींग करतल्यांनी, डेलिव्हरन्स करतल्यांनी ह्यो संगती मोतीक गरजे की पयल्यान ताच्या आत्म्याची बाचावी आमी करूंक आसा. कुडीक गूण करच्या पयलें ताच्या आत्म्याक गूण करूंक आसा. तो आत्मा कितलो घायला, तो आत्मा कितल्या समस्येनी आसा, त्या आत्म्याक त्या कुडी थंय प्रत्येक जावन कश्टवचें हाचे तावन आमी खंडीत जावन त्या कुडीक जावं पयलें सुटका दिवच्या पयल्याक आत्म्याक नितळ पवित्र आनी निर्मळ अशें आमी त्या आत्म्याक आमी जेच्या अमलीक रक्तान दवन नितळ करच्या खातीर आमी मागूंक जाय आनी खंडीत जावन असलीं कामां आमी करूंक जाय. आत्म्यां बचाव करचीं कामां. कुडी आज असल्यो लाजराक जेजून जिवंत केल्लो 3 दीस कुसोन 4थ्या दिसा, पूण जाल्यार मागीर लाजार मेलो न्हय. जायराच्या दुवेक जेजून जिवंत केल्लें, मागीर जायराचे दुवे प्राय जाल्या उपरांत मेल्यात न्हय. म्हळ्यार कूड शाश्वत न्हय म्हूण सांगता जेजू हांगा. जेजू हर एक संगती उलयता आमच्यो आत्मीक गरजो, आत्मीक विशयांत उलयता. आत्मीक तुजी बरी गत खंय आसा, तुज्या आत्मीक तरान तूं खंयच्या परिस्थितीर तूं आसाय, ह्यो संगती आज आमकां जेजू कळीत करता. देखून आज आमी आमी जाणा जावया ह्या उतराचेर सर आनी सर नियाळ करया. आमच्या भितर आसलेलें तें खोटेपण आमी काडया. आमच्या भितर आसलेलें कितें देवाच्या राजाक विरोध वेता, देवाच्या उतराक विरोध येता, पवित्र सभेक विरोध येता, असलीं कामां, असलीं कर्तू, असले खंयचेय संगती आमच्या जिवितांत आसल्या त्यो आमी काडून उडया, मोडून उडया आनी एक नवे जिविताच्या वाटेन आमी चलया. तेदाळ मात्र खंडीत देव आमकां दराळ आशिर्वादांनी भरतलो आनी आमी आत्मीक तरान वाडवळ जातले आनी सर्गींच्या राजाचें वैभव आमी पळोवंक शकतले. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेलें आम बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन परत दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. मान मरी पेन भरलेले समितीचे संगत आश्रम ते तूं सदैव आनी सदैव फॉल जगतशें जेजो भगवंती मरे देवाचे माय मापियां खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.